गोयच्या चडशा सांबाळघरांक मेरिटा शिवाय ग्रांट मेळटा म्हूण हायकोर्टाक दुबाव 78 सांबाळघरांनी 2500 वयर भुरगीं तातूंतल्या 2000 वयर भुरग्यांक थंय दवरूंक चायल्ड वेलफेअर कमिटीची अर्दूच ना म्हूण कोर्टाक अजाप. गोंयासारख्या बारिशा राज्यांत इतल्या भुरग्या सांबाळघरांची गरज कितें काय म्हूण कोर्टाक प्रस्न. कोर्टान चायल्ड वेलफेअर कमिटीकडच्यान ह्या भुरग्यांविशीं स्टेटस मागला. स्टॉप चायल्ड एब्यूज नांव एनजीओन घाल्ली याचिका बुधवारा हायकोर्टात आयली. जून 2018 मेरेन वेगवेगळ्या कारणांक लागून 78 भुरग्या सांबाळघरांनी एकूण 2615 भुरगीं आसात म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगला. हातूंतल्या 2009 भुरग्यांक थंय दवरूंक खंय चायल्ड वेलफेअर कमिटीचो आदेशूच ना. सरकारा कडच्यान हें आयकल्या उपरांत हायकोर्टान चायल्ड वेलफेअर कमिटीक भुरग्यांचो सद्याचो स्टेटस दिवंक सांगलो. The High Court has asked us to recheck the list which the CCIs will be producing before us and verify as to which children are in need of care and protection, and then to identify the same, make a report, a status report, and present it before the High Court next week. गोंयासारख्या बारीक राज्यांत 78 भुरगीं सांबाळघरांची गरज कितें काय म्हूण हायकोर्टाक प्रश्न. ह्या सांबाळघरांची गरज कितें ती सांगची आनी मेरिटाचेर तांचें मुल्यांकन करचें म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगला. चडशा सांबाळघरांक मेरिटा शिवाय ग्रांट मेळटा म्हूण कोर्टाक दुबाव. केस 27 सप्टेंबराक दवरल्या. Exercise would be now to scrutinize the whole thing and see how many childcare institutions in South Goa, North Goa are having CNCP children, those which are not CNCP. That is what is material for the CWC, because orders would have to be passed with reference to only CNCP children, and that is what the High Court has directed us, and we will be doing it. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोयच्या राजकीय नाट्यात लोकांचे प्रस्न कुशीकूच उरले. लोकांक वालिना. लोकांचे प्रस्न कोण सोडयतलो म्हूण आम आदमी पार्टी आवाज काडटा. गोवा फॉरवर्डवाल्या विजय सरदेसाकूय आपान बरोच तासलो. आपली प्रादेशीक पार्टी कोणा फुडें भागावचें ना म्हणपी विजय आतां कित्याक भागावता काय म्हूण आपाचो तो म्हणो. आता तुम्ही जे ड्रामा करता दॅट इज ओके. तुम्ही कोणाक चीफ मिनिस्टर करतले, कोणाक इम्पोर्ट करतले. खरें म्हणजे इट इज व्हेरी सॅड अँड अनफॉर्च्युनेट दॅट BJP वीच इज नोन टू बी अ कॅडर बेस्ड पार्टी, तांचो कॅडर आतां कितें आला तो कळना, कित्याक दे आर नाव इन द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टींग. बरें आसा, दॅट इज देअर इंटरनल मॅटर, वी वील से. बट आमकां आम आदमी पार्टीचो इतलोच कन्सर्न की कॉमन मॅन जो आसा तो सफर जाता. आतां हे चवथीच्या दिसांनी खबर आहा तुमकां की उदक म्हणटा तें नाच. एक थेंबो सुद्दां उदक लोकांक मेळोंक ना. चवथीच्या दिसांनी पावर सप्लाय सामको इरेटीक. कांय वाठारांनी पावरच ना. कशी चवथ मनोवपाची. लोकांचे हेल्थ, लोकांचे जॉब्स, लोकांचें एड्युकेशन, भुरग्यांचें एड्युकेशन हाजेर कांयच विचार चलना. आनी एक म्हणपाक हरकत ना की मिडलमॅन जे आसा ते सरकार चलयता आतां. मेकींग हे वायल द सन इज शायनींग ऑर सन इज सेटींग म्हणपाक हरकत ना. तर हे मिडलमॅन जे ठरयतात तेंच जाता हांगा. जशें आतां हेरिटेज सुद्दां डिस्ट्रॉय करता हांगा चंद्रेश्वर. कोणाक पडोंक ना. कितें चल्लां हाजेर कांय कोणाक थाव लागना. म्हणून आम आदमी पार्टी इतलेंच मागता की तुमी कितलेय ड्रामा करा, कितेंय करा, पूण कॉमन मॅनाचो इंट्रस्ट सांबाळा. MGPन खंय आपल्या दोगा आमदारांक उबे करून आपली भुमिका क्लियर केली. विजय फाटी फुडें कित्याक जाता काय म्हूण आपाचो प्रश्न. ड्रामा जाला, नाटक जाला, तातूंत MG पार्टीन आपूण आपल्या आमदारांक घेवन दाखोवन दिलें गोंयकारांक की आमची पार्टी, आमचो पक्ष हे मर्जूय करचो ना BJP कडेन, वा आमचो खंयचो आमदारूय फुटचो ना. तांचे सगळे आमदार बसलेले. फुडें कितें घडटलें आमी नकळो. राजकारणांत खंय खूब कितें कितें घडटा. पूण जो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमची रिजनल पार्टी म्हणटालो, आमी कोणा फुडें तकली सकयल बागयना म्हणटालो, आमकां हायकमांडाची गरज ना, आमचे हायकमांड आमी म्हणटालो, हो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आयज RSS आनी BJPच्या लिडरां फुडें सबसे लोटांगण कित्याक घालता. फक्त आपल्यो कदेली सांबाळपाक काय आपल्याक आनीक भितर प्रमोशनां मेळपाक? हें गोंयकारांक गोवा फॉरवर्डान पयलीं सांगचें. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. MPTन एक्सपान्शन करपाच्या हेतान खारीवाडो आनी बायणा दर्यादेग आडायली जाल्यार गणपती विसर्जन खंय करपाचें काय म्हूण प्रस्न विचारपी बॅनर्स वास्को बायणा वाठारांत दिसूंक लागल्यात. थंयच्या लोकांनी हो इश्यू लावन धरला. MPTक विचारल्यार म्हणटा सामाजीक गजालींक तांची हरकत ना.
एमपीटीचे एक्सपान्शन प्रकल्पावेल्यान आनी एक प्रश्नचिन्ह. आता गणपती विसर्जनाचो इश्यू. ते वाठारात एमपीटीचो एक्सपान्शन प्रकल्प आयल्यार गणपतीचे विसर्जनाक सुवात खंयची काय म्हूण प्रश्न. गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी कुठे करूया मोरया असो प्रश्न विचारपी बॅनर्स वास्को बायणात दिसूंक लागल्यात. एमपीटीन पयलीं क्लियर येवपाक जाय की पब्लीक हियरिंगा वेळार तांच्यांनी सांगपाक जाय की थंय कंपाऊंड वॉल अकॉर्डिंग टू तांचे प्रोपोज्ड प्लॅन ऑलरेडी थंय दाखयता की कंपाऊंड वॉल घालपाचें आसा म्हणून रायट अप टू आमच्या हिंदू क्रिमेटोरियमा पर्यंत. पूण आतां एकदां कंपाऊंड वॉल घालो काय ना, आतां एमपीटीन लोकांक सोडटात. पास काडटलो जाल्यार तुवें पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट हाडपाक जाय आनी कितें खूब फॉर्मेलिटीज आसा. तर फाल्यां आमी गणपती विसर्जन करपाक वतले, आमकां फ्री पॅसेज आसतली थंय काय ना, आनी आसतली जाल्यार ते बरोवन दितले काय तोंडानी सांगतले काय फुडें सगल्यांक फोटिंगपणां केल्ले तशें करपाचें आसा. म्हणून म्हाका तांकां विचारूंक जाय. अशेंच तांच्यांनी बायणां सुद्दां एक जेटी बांदिल्ली आसा जी तांचो फर्स्ट आतां तांचो हें तो घालपाचो एकदां ऑक्युपाय कशी करपाची बीच म्हणून पयलींच तांच्यांनी एक एमपीटी टर्मिनल आनी हें तें म्हणून एक बोर्ड सुद्दां लायिल्लो आसा थंय ते हळू हळू तांचो एक्सपान्शन प्लॅन दाखयता की थंय तांचो एक्सपान्शन प्लॅन आसा म्हणून. हांवें म्हणलें ते म्हणटा तेंचो लँड एक्वायर केला म्हणून हो सगलो जो बत बांदूंक सोदता ते इनकेस जर बत बांदलो जे हांगा मोठ्या प्रमाणेन जे गणेश जेन्ना चतुर्थी येता तेन्ना गणपती बुडोवपाक वास्कोका संबंध ह्या जे आमचे माळमोळे उरलें सगळे हे जे लोक आसा ते बेलाबाय पर्यंत संबंध वास्कोचे लोक हांगा गणपती पळोवंक येता. त्या खातीर ह्या एमपीटी चेअरमॅनान कितें प्रोविजन दवरलेलें आसा वास्कोकारांक गणपती बुडोवपाक फुडल्या वर्सा या तेच्या फुडल्या वर्सा. जाल्यार हे एमपीटीन हें प्रोविजन दवरपाचें जनते खातीर हांगा गणपती बुडोवपाक विसर्जन करपाक. आनी हें आमी वर्सान एकदां करता विसर्जन. जाल्यार जर कितें जर ते प्लॅना भितर दवरतले प्रोविजन वास्कोकारांक जाल्यार तेणी चेअरमॅन आमकां सांगचें. एमपीटी म्हणटा समाजीक गजालींक तांची हरकत ना. As per the act, the water limit up to 50 yards is becoming part of MP. We are not stopping any activities what's happening until it is becoming objectionable to that. We never disturb the social fabric of us. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.